म्हणजे मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं येता आसतना आमी सडा वचून आमी चिंतचें हांवें वाती पेटयचय, हांवें थंय इल्ली काणी घालीचय, हांवें थंयसर तितली नव्याना करीचय, हांवें इतले संगती हांवें अशें सांगाचय तशें सांगाचय, तें काम करीचय हें काम करीचय, अशें देवाची पुजा करीचय आराधन करीचय. पूण मोगाचें न्हू देवान अशेंचें दुसरेंच. म्हाका उगडास येता आमी जर तर हॉटेलाक गेले हांव तर आमी थंयसर ऑर्डर करता. कितें ऑर्डर करता? म्हाका खंय गेल्यार मसाला डोसा जायचो या गोळी भाजी जायची या उत्तप्पा जायची आमी ऑर्डर करता. जर तर तो वेटर आमकां म्हणालो ना हांगासर हांव तुका गोळी भाजी दिना, तुका मसाला डोसाय दिना, हांव तुका उत्तप्पाय दिना, म्हजे लागीं सज्जिगे आसा, तुका जाय जाल्यार सज्जिगे दिता, जाय जाल्यार पोव आनी सज्जिगे जाल्यार दिता, सज्जिगे भाजी जाल्यार दिता. म्हळ्यार तुमगे कितें म्हणटाय साध्य ना, जें कितें हांव ऑर्डर करता तें तूं दी, म्हाका मान दी म्हणटा. पूण तो म्हणत जाल्यार हांव वेटर तूं म्हाका मान दी, हांवें दिल्लें खा. तशें म्हळ्यार खंडीत जावन थंयसर झगडें जाता न्ही. मोगाचें न्हू देव आमचे तावन कितें आशेता. केवळ आमकां जाय तशें मोगाचें देवाचें आराधन करचें न्ही, देव कशें आमचे तावन आशेता तसलें आराधन देवाक जायचें. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्तां म्हजे प्रणाम आनी नमन. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या म्हज्या भाव भयणीनो आनी इश्टानो आनी इश्टिनो तुमकां समेस्तांक पुनर्जीवन जेजूची दाराळ आशिर्वादां हांव मागतां. ह्या मागण्याची वेळ आमी देवाक मानवच्या रितीन आमी करसिया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचेय सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. हालेलुया हालेलुया क्रिस्मोरनांतलो जीवन जाला आनी केदींच मोर आसोना. हालेलुया हालेलुया क्रिस्मोरनांतलो जीवन जाला आनी केदींच मोर आसोना. वय समियान जेजू तूं जावन आसा दैवीक काकूत. बापाच्या गोपांत आसलो तूं देवाचो सांतिसेम दादीचो दुसरो जण. देवूस जावन आसलो तूं आमच्या खातीर मनीस जालोय, आमचे गतीन तूं जियेलोय. आमची हर एक अस्कतकाय, हर एक कश्ट संकश्ट दूख बेजाराय तुवें तुजी करून घेतली. आम्हा समेस्तांची पातकां तुवें तुज्या कुडीचेर तुवें व्हांवयलीं आनी आमच्या पातकाची शिक्षा जावन खुर्सार वळवळांचें मरण तूं मेलोय. आनी तुज्या पुनर्जिवानपणांतय आमकांय तूं भागीदार करताय. वय समिया जेजू तूं एक पावटी मरण पावलो आनी केदींच तूं मरनाय सासनाक आसाय तूं जिवो. तुज्या पुनर्जिवानपणांतय आमकांय तूं भागीदार करताय. तुवें दिवचें तें आपोवणें आमी हर एकल्यानी स्विकार करीशें कर. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम वीक्षण करच्या सर वीक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या पुनर्जिवानपणाची कृपा हर एकल्यान तें व्हळाशीं कर. देवाच्या हर एका भुरग्यान तुजें थंय पुनर्जिवंतपण जोडिशें कर. ह्या संवसारांत जिवन आसतना आमी अनुभव करच्या हर एका तात्वारांनी समिया जेजू तूं आमकां पाव. कामनांतल्यान बरें काम फाव कर. पिडेस्तांची पिडा गूण कर. कुडीचें उण आसल्यांक तें सोसूंक तांकां कृपा दी. तुज्या दयाळेन तांचें उण नपयस कर. हर एक समस्यांक तूं परिहार दी. तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें बरें काम बरो दिसपडतो ग्रास प्रमोशन कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान एकामेका बगसून माया मोगाचें जिवीत आनी सत्समारा राजी संधान करून घेवन माया मोगान जिवन कुटुंबांत एक आशिर्वाद जावं. समाजांत बरीं कामां करून हें संवसारी जिवीत सुफळ करून तांकां फोव कर. तांच्या परिक्षांनी तांच्या इंटरव्यू आसतात तांकां तूं जैतेवंत कर. तांच्या कामांत तांच्या वावरांत तांच्या बिझनेसांत तांच्या शेताभाटांनी तांकां जाय पडतो दिसपडतो ग्रास तूं तांकां फोव कर. आनी विशेश तरान पवित्र भाग्यवंत जिणी जियोंक तुजी दैवीक कृपा तांकां लाभय. हें आमी मागता समिया जेजू तुज्या भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं मोगाचें न्हू. दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम देवान आमकां दिवचें एक व्हरतें आशिर्वाद. संवसारार विविध जाग्यार आमी आसल्यार आमी सांगाता मेळटा. आमी आतां ह्या दिसांनी पास्काच्या काळार आमी आसा देखून समिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशयांत चड आनी चड आमी नियाळ करया. जुवांवच्या वांजेलांत 20व्या अवस्वरांत 11व्या वळीरतावन आमी वाचया. प्लीज टेक द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स. हेणें मोरी
फोंडा भायर रावन रडतली. रडत तिणें बागवन फोंडा भितर तीळण पळयत आसतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी घाण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवत आसतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका काण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवन म्हणाली, राब्बोनी, जुदेवांच्या भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धर्न रावनाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावां सरशीं वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाच्या मोरयेन वचोन आपणें सोमयाक देखलां ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. सोमया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें. सोमी जेजू पुनर्जीवन जाल्लें घडीत केदें वर्तें जावन आसा. हें सगळ्यांक विजमीत करूंक लागता. विशेश जावन पॉन्स पायलेटाक. तो रोमाच्या चक्रवर्तीचो एक गव्हर्नर, जुदेयाचो अधिपती तो जावन आसलो. ताणें सोमया जेजूक जरबान मारून कुर्सार मारूंक ताणें परवानगी दिल्ली जावन आसा. आनी सोमी जेजूक कुर्सार मारूंक ताणें परवानगी दिवंक एकच कारण, ताणें चिंतलें सगळो लोक उसांबळ जाला आनी सोमया जेजूच्या पार्टीन कोणूच बळवंत सत्यवंत मनीस ना म्हणून. कित्याक सगळ्यांनी बोबाट मारलेली, कुर्साय ताका कुर्साय ताका. पूण सोमया जेजू लागीं विचार करता आसतना पॉन्स पायलेटाक स्पश्ट जालें तो एक निरापराधी मनीस. ताजे थंय कसलोच गुन्यांव ना. परतून परतून ताणें प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मुखेल्यांक सांगूंक प्रयत्न केले, पूण ते आयकूंक तयार नासले. देखून एका तरान भियोन म्हणल्या बरी ताणें उदकांत हात धुले आनी ह्या मनशाच्या रगतान म्हाका वांटो ना म्हूण ताणें सांगलें. आनी सोमया जेजूक जरबान मारूंक आनी कुर्सार ताका जिवेशी मारूंक ताणें शिपायांच्या अधीन दिलो. सोमी जेजू कुर्सार मेल्या उपरांत मुखार सरतात दोग जाण, एक आरेमातेचो जुजे आनी एक निकोदेम. हे दोगी जाण समाजांत महान व्यक्ती, ग्रेस्त व्यक्ती, मंथनाच्या कुटुंबांतले आनी सानेद्रीन सभेचे सांदे. आनी हे पिलाता लागीं वचून सोमया जेजूची निर्जीव कूड कुर्सा वयली देंवोन ती निकेपूंक रजा मागतात, म्हणजे परवानगी मागतात, परमिशन मागतात. आतां पॉन्स पिलात सगळोच भियेत आनी घाबरता. कित्याक ताणें पयलें चिंतलें जेजूच्या पार्टीन कोणूच बळवंत सत्यवंत मनीस नात म्हणून. प्रधान याजक आनी सानेद्रीन सभेचे थोडे सांदे जेजू विरोध आसले पळोवन ताणें चिंतलें सगळे जेजू विरोध आसात म्हणून. पूण आतां एक विचित्र गजाल घडटा. आरेमातेचो जुजे एक नावार्थीक मनीस, ग्रेस्त मनीस, समाजांत उंच स्थान आसलो मनीस, मात न्ही जेरुसलेमांत ताका जायतो जागो आसलो आनी तो जागो ताणें केवळ मोळ जावन, म्हणजे एक गार्डन जावन, एक तोट भाग जावन ताणें सांबाळचो आसलो. आनी ताचे भितर एक व्हडलो सयत पाज आसली. पाजींत ताणें एक समाधी, एक गुहे, एक केव करून थंयसर समाधी करूंक, म्हणजे तो मेल्या उपरांत ताका पुरूंक म्हणून तो जागो केल्लो. कुटुंबांत कोणी सरल्यार, आमच्या गांवांत तरी कोणी मेल्यार आमी शिमेस्त्रीन पुरता आनी आमच्या गांवांत माती कोणून पोंदा 6 फीट पोंदा गुंडायेंत कोणाकी पुरतात. पूण इस्रायल तसल्या गांवांत विशेश हिंव आसता आनी देखून मोन पावल्या उपरांत कुडी वेगळी कुसानांत. देखून ते कुडी थोडे फावटी घरांतच 1, 2 या 3 दीस दवरतात. ताका जायतो सुगंध द्रव्यां आनी कूड कुसानांत असले झाडपाल्यांचे थोडे लेप त्या कुडीक लावन वेळाप करून ते कुडी घरांत दवरतले आनी ताच्या उपरांत समाधीन दवरल्यार उपरांत वचून समाधीक भेट दितले. म्हणजे मातयेंत पुरल्यार थंयसर भेट दिवंक जायना. ते एका
फातरांत माटें कोडून माट्या भितर थंयसर कुडी दवरून आनी तेन्ना कुडीक वचून सुगंध द्रव्यांचो लेप काण थंयसर ते विळाप करूंक करतले. आनी असली एक समाधी आरेमात्या जुजेन करून दवरली मात न्ही जेरुसलेमांत शारांत तितलो बरो जागो आसा जर जाल्यार तो कितलो ग्रेस जावन आसा जंय तुमी चिंता. आनी असलो व्यक्ती येवन पिलाता लागीं रजा मागता. पिलातान रजा तक्षण दिली. ताच्या मतीन मात्र ताका जायते भोगलें आसतलें. हांवें एका निरापराधी व्यक्तीक कुर्सार मारयलो. तें पातक ताच्या काळजांत अंतस्करणांत दसूंक लागलें. सांगाताच हेर व्यक्तींनी प्रधान याजकांनी आनी हेरांनी पिलाता सांगलें तो जीव आसतना 3 दिसांनी मेल्या उपरांत जिवंत जातलो म्हूण ताणें सांगलां. देखून पिलातान तांणी सांगलेलें आयकून त्या समाधीक व्हड सयत एक शिळा सयत लोळयली. म्हणजे ताका एक धार व्हडल्या फातरांची एक 20-30 जाण नेतल्या शिवाय तें शिळां बगलेक लोटूंक जायना तसली शिळा एक दार जावन दवरली आनी ताचेर मोर मारली. सरकाराची मोर मारल्या बरी पिलाताच्या आधिपतीची मोर ताचेर मारली आनी थंयसर राखवाली सयत दवरली. पूण पिलात आनी हेर नेणा जाले देवाच्या पदव्यांनी सक्ते मुखार मनशाची सकत ह्या संवसारांतली सृश्टीची सकत कांयच न्ही म्हणून. 3ऱ्या दिसा सोमी जेजू पुनर्जिवंत जाता आसतना ती शिळा आपापी बगलेक सरली आनी सोबी जेजू पुनर्जिवंत जावन परजळान आनी महिमेन भायर आयलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाच्या पदव्या आनी महिमे मुखार संवसारी मनीस ह्या संवसारी संगती आनी तांचे सक्त्यो कितेंच करूंक सकनात म्हणल्यार मोगाच्यान वर्ती रुजवा जावन आसा. वय आरे मातेचो जुजय घरा गेल्ल्या वेळार ताच्या घरच्यांनी भुरग्यांनी आनी सकणांनी विचारलेलें जावन आसा खंय. एक हांसो एक जोक जावंक पुरो. घरच्यांनी विचारलें जुजे बाबा तुवें इतल्या मोलात काण गेल्लो तो शेत आनी त्या शेतांत आसली ती समाधी कोण एका नाजरेंतल्या जेजू म्हणल्यार थंय कुर्सार मेल्ल्या एका अपराध्याक ची कूड पुरूंक तुवें कित्याक दिली. आतां आमची कुटुंबांत कोणी सरल्यार खंयसर आमी तांकां समाधी करची पुरचें म्हणटा आसतना ताणें म्हळें खंय तुमी कांय बेजाराय करनाकात. ह्या कसल्याच रितीचे मानसीक वत्तडाक वळख जायनाकात. कांय टेन्शन करिनाकात. कित्याक हो फंड हांवें नाजरेंतल्या जेजूक दिला. तो केवल 2-3 दीस मात्र तो वापरतलो. प्रेज द लॉर्ड. आमी जाणा मोगाच्यान 2-3 दिसां भितर स्वामी जेजू पुनर्जिवंत जावन भायर आयलो. पूण थंय समाधी आजून मोगाच्यान तो फोंड आजून रीत जावनच आसा. ह्या संवसारांत कोणी नावार्थीक मनशां विशयान तुमी सांगा मोगाच्यान. आनी ते मेल्या उपरांत तांची समाधी खंय आसा हांगागी तेंगी खंयसर तांकां पुरला म्हणून आमी सांगीत. पूण मोगाच्यान एकलो मात्र सगळ्या मनशा कुळाच्या चरित्रेंत वय तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त मेल्या उपरांत मोगाच्यान 3 दिसांनी पुनर्जिवंत जालो आनी ताचो फोंड रीतस उरला आनी त्या फोंडांत ताचे उपरांत कोणाकच पुरूंक ना. वय एकलो मात्र मनशा कुळाच्या चरित्रेंत मेल्लो मोगाच्यान पुनर्जिवंत जाला. ह्या समया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणांतय आमी जायते शिकोवंक आसा. एक जावन आसा मगदलाची मोरी थंयसर वता आसतना ती फोंडा भितर वता आसतना थंयसर जेजूची निर्जीव कूड तिका दिसना आनी ताच्या बदलाक थंयसर आंज बडवे तिका दिसतात. आंज बडवे तिच्या लागीं उलयतात पूण तिका समजना ते आंज बडवे म्हणून सुरवेर. आनी फाटीक वता आसतना थंयसर स्वामी जेजूच उबो रावन आसलो. त्या जेजूची सयत तिका वळख मेळना. ती चिंता तो एक माली म्हळ्यार तोटाचें काम करतलो गार्डनर. माली म्हणजे त्या भागीची सगळी जबाबदारी पळोवंच व्यक्ती म्हणून ती चिंता. मोगाच्यान खंडीत जावन आमकां अजाप जायची. स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताका मोगाचे आपोस्तल आसले, शीस आसले, जायते पाटलावदार आसले. तांचे पैकी जायत्यो स्त्रियो सयत जेजूचो पाटलाव करतले. ताचे पैकी एकली जावन आसा मगदलाची मोरी. जेजूक लागशिल्ल्यान पाटलाव केली. जेजूच्या सर गरजांनी ती ताका पावतली. तरी स्वामी जेजू पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत तिका ताची वळख कित्याक मेळ्ळी ना हांगी म्हणून. कित्याक वळख मेळना मोगाच्यान मगदलाच्या मोरयेन जेजूचो पाटलाव केल्लो मात न्ही. जेजू कुर्सार मारता आसतना मोरी जेजूच्या आवयक लागशिल्लो सांगात दिवन कुर्सा मळी ती उबे रावल्ली. मोरयेमायक तिणें बुजयल्लें जावन आसा आनी थंयसर कुर्सा मळी उबे रावल्ल्या मगदलाच्या मोरयेन जेजूक विद्रूप जाल्लें पळयल्लें जावन आसा. समया जेजूक जरबादांचे मार मारता शेपायांनी इतलें ताका मारलें की संपूर्ण ताका विद्रूप जायशें ताका मारलें. कित्याक म्हळ्यार तांकां समजनातलें ह्या नाजरेचो जेजूचो अपराध कितें गी म्हणून. तांकां
जुदेवांच्या मुखेल्यांत हांव 2 संगती तांकां आयको मेळ्ळे. एक थंयसर प्रधान याजाक मुखार व्हरता आसतना तांणी मांडलेलो अपराध जावन आसा, हो आपणाकच देवाचो पूत म्हणटा. आनी देवाचो पूत म्हळ्यार कितें म्हणून रोमाच्या त्या शिपायांक समजनातलें. केवळ जुदेवांक समजतलें देवाचो पूत म्हळ्यार देवच मनीस जावचें, देवाचो सोडवणदार, देवाचो मेस्साया, देवान मागलेलो ह्या संवसाराक येवचें. आनी उपरांत त्या नासरेच्या जेजूक पिलाता मुखार व्हरता आसतना प्रधान याजकांचें आनी त्या जुदेवांचो ताजेर मारलेली फिर्याद दुसरीच जावन आसली. तो आपणाकच राय म्हणटा, कित्याक पिलाताक देवाचो पूत म्हणल्यार कांयच एक थंयसर अपराध ताका मेळना. ताच्या बदलाक जर तर रोमाचो चक्रवर्ती ताका सेजार राय म्हणटा, सेजार राय शिवाय दुसरो राय त्या सगळ्या साम्राज्यांत आसूंक साध्यच ना. पोन्स पिलात सयत केवळ एक अधिपती, हेरोद एक उपार राय, तर आनी एकलो आपणाकच राय म्हणटा. तर राय निंदा करची म्हणजे साम्राज्य विरोध पितुरी करच्याक समान, तसलो अपराध ह्या तसली फिर्याद जेजू विरोध मांडलेली जावन आसा. आनी पिलातस स्पश्टपणान सांगता, ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. म्हणजे पिलाताक जेजूक सोडोवंक ताका मन आसलें. देखून ते शिपाय चिंतात, जर तर जेजूक सगळोच मारून विद्रूप केल्यार जुदेव तरी आनी एका जुदेवाचेर दया दाखयतीत, बिरमो दाखयतीत म्हणून सगळ्यांच ताका मान, सगळ्या आंगाची कात ते पिंतात, माथ्यार कांट्याचो मुकुट दवरून ताका विद्रूप करतात आनी ताचेर थिंपी उडयतात आनी धूळ ताच्या तोंडार आंगाचेर पडाशे करतात. तरी जुदेवान थंय मोगाच्यान इल्ली तरी दया बिरमत ह्या काकूत जेजू थंय आयली ना. बगार देवा थावन समया जेजू मुखांत देवाची काकूत मनशा कुळाचेर वाळून आयली. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. आनी आतां त्या कुर्सा मळी उबे रावल्ली मागदलाची मरयेक चिंतूंक सयत असाध्य जालें. आपणाचो इतलो मोग केल्लो नासरेचो जेजू, आपणाचे असले 7 देंवसार धांवडयल्लो म्हजो स्वामी जेजू असले एक वळवळांचे मरतागी ती सगळीच निरासली, खंतीन भरली, दुखांनी तिचें जिवीत तिणें सारलें. 3 दीस कितले रडल्या म्हणून ती ना. आनी देखून ती सकाळीं वेग्गी उठोवन फोंडासरशी येता, ती जागी आसा. दुसरें सगळें न्हिदोन पडल्यार ती जागी आसा सोमयाक मेळोंक. देखून सोमी ताका दिश्टी पडल्यार ती चिंतली तें विद्रूप जाल्लें तोंड आनी विद्रूप जाल्ली तेची कूड. पूण हांगासर स्वामी जेजू पुनर्जिवान जाल्ल्या वेळार ताजें विद्रूपपण सगळें नपय जाल्लें, सगळो तो परत जळटलो पुनर्जिवानपणाच्या त्या महिमेन. ताच्या आंगार असले सगळे घाय नपय जाल्ले, केवळ हाताचे किळांचे घाय आनी कडवळाचो घाय मात्र एक गुर्त जावन, एक उगडास जावन समया जेजून तें दवन काण गेल्लें जावन आसा. देखून मरयेक समया जेजूची वळख मेळ्ळी ना. वय मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी पुनर्जीवन जाता आसतना आदलें रूप मोगाचें आमी परतून उगडास हाडचें न्ही. बगार तें आदलें रूप समया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवानपणां थंय संपूर्ण तरां रुपांतर जायचें आमी पळयचें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या वसरांत 17व्या वडीर देवाचें उतर म्हणटा, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. कोणी एकलो समया जेजू क्रिस्त थंय जी येता होय जाल्यार तो एक नवी रचना, परने तें गेलें आनी सगळें नवें जालें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 1ल्या वडीर Colossians chapter 3 verse 1 देवाचें उतर अशें म्हणटा, क्रिस्त सांगता तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा, थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत एक पटी तुमी सांगा, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा, सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा, थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा, थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. मागदलाच्या मरये थंय मोगाचें जायती संगती आमी शिकयत. पयली संगत आमी शिकता मागदलाच्या मरयेक तिच्या जिवितांत मोर दॅन एक्सपेक्टेड संगती तिका मेळ्ळ्यो. तिणें चिंतल्याच्या की, तिणें तिच्या जिवितांत आशिल्ल्याचे की वर्त्यो संगती तिच्या जिवितांत मेळ्ळे. कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 9व्या वळीर आमी अशें वाचता, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. जें कितें मनशांच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तांच्या कानांनी आयकोंक ना, या तांच्या काळजांत रिगोंक ना, तसले वर्त्यो संगती देवान तसो मोग करतल्यां खातीर
देवान तयार केल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जे कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना, कानांनी आमी आयकोंक ना, आमच्या काळजांत येदोळ पर्यंत आमी भोगोवंक ना, ह्या मतींत आमी चिंतूंक ना, तसल्यो वर्त्यो संगती देवान थासो मोग करतल्यांक सरकार देवान तयार करून दवरल्यात. आतां मागदलाची मोरी थंयसर वेता फोंडा सरसी चिंतून थंयसर फोंडाचेर एक व्हड एक शिळा लोळोवन दवरल्या. तिका आतां कोणें तरी ती शिळा बगलेक लोटयचय, त्याच नामात तिका भितर वशयत आनी भितर गेल्ल्या वेळार थंयसर घायान बुडलेलो जेजू, थंयसर ताची निर्जीव कूड मात्र आसतली म्हणून. पूण आतां थंयसर फोंडा लागीं वता आसतना मोगाचें न्हू, तिणें चिंतलें एक, जालां थंयसर दुसऱ्यांच फोंड देगे गेला आनी भितर वता आसतना थंयसर निर्जीव कूड ना, बगार थंयसर आसात आंज बोडवे आनी आंज बोडव्या लागीं उलोवचें वर्तें भाग तिका. आनी मात न्ही थंयसर आसा तो परजळ पुनर्जिवानपणाचो. आनी फाटीं उंच आसतना सोमी जेजूस तिका आपलें दर्शन दिता, दैवी काकुतीचें दर्शन. जेजू सगळो सुपर जाता, ताच्या हातांचे पांयांचे ते घाय आनी ताच्या उक्त्या कडवळांतल्यान भायर सरतात ती किरणां, वय तांबडी आनी धवी, रगत आनी उदक. रगत मनशा कुळाचे पाताक बगसूंचें आनी उदक जावन आसा आशिर्वाद, भेसांव आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. तरी मागदलाची मोरी एका थरान धर्नीकस पळोवन आसा, ती वयर पळोवंक ती तयार ना, कित्याक तिच्या मतींत आनीकी आदलें जिवीत आसा, आदलो जेजूस तिच्या मतींत आसा. पूण जेन्ना समिया जेजून तिका आपयलें, मोरये मोरये म्हणटा आसतना तक्षण तिका उगडास आयलो. मात न्ही तिच्या मतीक समजलें तो जावन आसा रब्बोनी, तो जावन आसा मेस्त्री. कित्याक मोरये म्हणटा आसतना तिची मत वाडली. आमकां वाचूंक मेळटा इजाया प्रवादीच्या बुकांत 3:3 पयल्या वळीर, आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 1, जाकोबा तुका हांवें तुज्या आवयच्या गर्भांत हांवें रचला, इस्रायला हांवें तुका नांवान आपयलां. पळय मोगाच्या न्हू, देव म्हाका तुका नांवान आपयता. जुवांच्या वांजेलान 10व्या अवसरांत समी जेजू बऱ्या गवळ्या विशयांत उलयता आसतना, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9 ऑनवर्ड्स, थंयसर बऱ्या गवळ्या विशयांत उलयतना समी जेजू म्हणटा, म्हज्यो शेळयो म्हाका वळखतात, हांव तांकां तांच्या नांवान आपयता, हांव तांकां तांच्या नांवान तांकां वळखता. मोगाच्या न्हू, देव आमकां नांवान वळखता आनी नांवान आमकां आपयता. देव आमकां नांवान आपयता आसतना मोगाच्यान आमचें जिवीत सगळेंच बदलता. देखून सोमी जेजू लाजाराच्या फोंडा लागीं वता आसतना थंयसर लाजाराची मेल्ली कूड आसली व्हरोन 4 दिसच. पूण जेजून कोणाक आपयलें? लाजाराक आपयलें. लाजारा भैरी एक लाजार देवा बापाच्या गोपांत आसा आनी जेजूय देव जावन आसा. देखून जेजू ताका लाजार म्हूण आपयता आसतना मोगाचें न्हू, थंयसर आसल्या त्या मेल्ल्या कुसल्या कुडीक न्ही जेजून आपयलें, देवा बापाच्या गोपांत आसच्या लाजाराक आपयलें. देखून लाजार तक्षण मोगाचें न्हू जवाब दिता आनी परतून नव्या जिवान तो भरता आनी देवाची सकत लाजाराचे मेल्ले कुडीक नवो जीव दिता आनी तो थंयसर भायर येवंक शकता. आमकांय मोगाचें न्हू देव नांवान आपयता. मात न्ही वर्ते संगती आमी चिंतूंक नातले, आमी येवजीव नातले, आमी आमच्या जिवितांत आशेवंक नातले. वर्ती आशिर्वादां वयर आशिर्वादां, कुरपे वयर कुरपा, बेसांवा वयर बेसांव देव आमकां दिवंक आशेता. देखून मोगाचें न्हू आमी पुनर्जिवनपणांत वांटेली जावंक व्हडा अत्रेगान आमी आसा जाय. दुसरी संगत मोगाचें न्हू आमी थंयसर आमी पळयता ते जावन आसा सेवे विशांत. मागदलाची मोरी थंयसर फोंडा लागीं वता, जेजूची मेल्ल्या कुडीक थंयसर लेप लावन तिणें दुकानां वचून बऱ्यांतली बरी सुगंध द्रव्यां मोलाग घेतलीं जावन आसा. तिचे सगळे आस्पतीक म्हणल्या बरी, इकून म्हणल्या बरी तिणें ती सुगंध द्रव्यां मोलाग घेतलीं जावंक पुरो, साहित्य लेप करून हाडिल्ले सगळे. पूण हांगासर येताना त्या लेपांक कसलीच गरज ना, त्या सुगंध द्रव्यांक कांयच गरज ना. सोम्या जेजूची कूड येदोळच परजळटा, ताका लेपांची गरज ना. ताचे ते वर्तो परमळ आनी सुवास थंयसर भायर सरोन आसा पुनर्जिवानपणाचो. तिच्या सुगंध द्रव्यांची सयत कसलीच गरज ना. बगार थंयसर गरज आसा, तिणें सोम्याचें आराधन करचें. शी ओनली नीड्स टू वर्शीप. जुवांच्या वांजेलां 4थ्या अवसरांत 20 आनी 4 वळीर आमी वाचता. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24, देव आत्मो देखून ताजें आराधन करतल्यांनी सथान आनी आत्म्यान ताजें आराधन करी जाय. म्हणजे मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं येता आसतना आमी सडा वचून आमी चिंतचें हांवें वाती पेटय जाय, हांवें थंय इल्ली काणी घाली जाय, हांवें थंयसर तितली नव्याना करी जाय, हांवें इतले संगती हांवें अशें सांगा जाय, तशें सांगा जाय, तें काम करी जाय, हें काम करी जाय, अशें देवाची पुजा करी जाय, आराधन करी जाय. पूण मोगाचें न्हू देवान आशेंचें दुसरेंच. म्हाका उगडास येता, आमी जर तर हॉटेलाक गेले हांव तर आमी थंयसर ऑर्डर करता. कितें ऑर्डर करता? म्हाका खंय गेल्यार मसाला डोसा जायचे, या गोळी भाजी जायची, या उत्तप्पा जायची, आमी ऑर्डर करता. जर तर तो वेटर आमकां म्हणालो ना हांगासर हांव तुका गोळी भाजी दिना,
तुका मसाला दोसाय दिना, हांव तुका उत्तापाय दिना. म्हजे लागीं सज्जिगे आसा, तुका जाय जाल्यार सज्जिगे दिता, जाय जाल्यार पोव आनी सज्जिगे जाल्यार दिता. सज्जिगे भाजी जाल्यार दिता. म्हळ्यार तुमगे म्हणटाय साध्य ना, जें कितें हांव ऑर्डर करता तें तूं दी, म्हाका मान दी म्हणटा. पूण तो म्हणत जाल्यार हांव वेटर, तूं म्हाका मान दी, हांवें दिल्लें खा. तशें म्हळ्यार खंडीत जावन थंयसर सगळें जाता न्ही. मोगाच्यान देव आमचे तावन कितें आशेता, केवळ आमकां जाय तशें मोगाच्यान देवाचें आराधन करचें न्ही. देव कशें आमचे तावन आशेता तसलें आराधन देवाक जायचें. देव आशेता सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन करी जाय. मागदलाच्या मरयेक मोगाच्यान जिणीस बदलूंक एक उलो वय तुवें आस्तावन सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करचें. समी जेजू येदोळ पर्यंत कुडीन तुवें पळयलोय, आनी आतां समी जेजू पुनर्जिवन जाला. ती पुनर्जिवंत कुडींत परजळटा समी जेजू. आनी तो समी जेजू सदांच सगळ्यांतल्यानी आसा. विशेश जावन तुज्या काळजांत आसा. हर एक पटीन तूं दोळे धांपता आसतना तुज्या काळजांत पुनर्जिवन जेजूचें दर्शन घे. आनी खंयसर आसल्यार तुज्या सांगाता हांव आसा म्हणून समी जेजू मागदलाच्या मरये लागीं उलयता. तिसरी संगत आयडेंटिटी एंड विजन. त्या दोळ पर्यंत मागदलाच्या मरये ती आसली भिरांत. कसली भिरांत? म्हजे थंय आसले 7 देंवसार जडलो नाजरेचो जेजू खुर्सार मेलो. आनी आतां म्हाका ते 7 देंवसार परतून येवन म्हाका दोस्तीत गी, म्हाका परतून तांच्या मोटी भितर दवरितीत गी. हांव परतून पयलींचेच जिवीत जियोंक हांव फाटीं वचोन गी. कितें जातलें म्हज्या जिवितांत? पूण मोगाच्यान पुनर्जिवंत जेजू तुज्या जिवितांत येता आसतना तिका समी जेजू एक नवें व्यक्तित्व दिता. त्या काळार आसल्या सर लोकां मदें तिका पुनर्जिवन जेजू पयलें दर्शन दिता. संवसाराच्या अखेर पर्यंत मोगाच्यान ही सुवार्ता परगट जातली की पुनर्जिवन जाल्लो जेजू मागदलाच्या मरयेक दर्शन दिता. कित्याक तिजे थंय आसलो तितलो मोग, कितली जतन समिया जेजूची, आनी जेजूय तसो मोग आनी जतन तिका तो फाव करता. होय आपूण सुवार्ता परगट करच्याक पयलें विंचून काडलेली समियाची साखर देखून जेजू तिका म्हणटा वच म्हज्या शिसांक तूं सांग. म्हणजे आस्तावन तूं एक सुवार्थेकार. तूं आनी मुखार रडची गरज ना, तुवें भिवची गरज ना. तूं म्हजो शिस, तूं म्हजो आपोस्तल, तूं म्हजें मिशनरी तूं जावन आसाय. देखून वच आनी सुवार्ता परगट कर. मरिये मागदलेचें व्यक्तित्वच बदल्लें, आयडेंटिटी बदल्लें. तिच्या जिवितांत एक नवें विजन, नवें मिशन, तिच्या जिवितांत एक नवो ध्येय, नवो शेवट, नवें मिसांव तिच्या जिवितांत तिका मेळ्ळें. आनी चवथें जावन आसा संपूर्ण तरान बदलावण्याचें जिवीत. जुदेव खंय मरणाच्या जाग्यार वता आसतना काळे वस्तू न्हेसताले आनी दाखोवंक की ती विशेश दुखांत आसात, विळाप करनासात म्हणून. काजारां वता आसतना आनी एक तरांचें नेसाण न्हेसताले, फेस्तां वेतना आनी एक तरांचें नेसाण. हर एका जाग्यार दुसरी नेसाणां ती न्हेसून वेतलीं तांची बोगणां व्यक्त करचे खातीर. पूण हांगासर येता आसतना ती रडोंक म्हणून आयिल्ली, विळाप करूंक म्हणून आयिल्ली. पूण जेजू तिका संतोशाची बरी खबर दिवंक तिका संपूर्ण तरान संतोशाची व्यक्ती जावन बदलयता. मोगाच्यान आमचें दूख देव संतोश जावन बदलयता. आमचें दूख सूख जावन बदलयता. आमचो विळाप संतोश जावन बदलयता. आमचें जिवीतच देव संपूर्ण तरान बदलयता. मागदलाच्या मरयेक समी जेजू संपूर्ण तरान बदलयता. उगडापणाच्या बुकांत 20 आनी 1 5 वळीर पुनर्जिवन जावन सिंहासनाचेर बसलेलो जेजू थंयसर म्हणटा आपले सर संगती हांव नव्यान रचन करता. बूक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 5. आपले सर संगती हांव नव्यान रचन करता. हांव आनी तूं समिया जेजू लागीं येवन पुनर्जिवनपणांत भागीदार जावंक आशेत आसतना मोगाच्यान समी जेजू म्हाका आनी तुका ताच्या पुनर्जिवनपणांत भागीदार करता. आनी ताच्या भागीदार आमकां करता आसतना मोगाच्यान आमी समिया जेजू क्रिस्त थंय पुनर्जिवंत जाता आनी आमची दिश्ट आमी सर्गार खंचयता. आमचें जिवीतच नवें जाता. देखून परतून मोगाच्यान आमच्या नियाळा काडया कोलोसाकारां बरलें पत्र आवस्वर 3 वळ 1. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1. जर क्रिस्ता जेजू थंय तुमी जिवंत जाल्यात तर तुमी सर्गींच्या वस्तूक अत्रेगा. थंयसर क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आसा. दोळे आमी धांपया, हेंच दर्शन आमी घेवया. समी जेजू पुनर्जिवन जाला, बापाच्या उजव्याक बसला. ताचे थंय आमी पुनर्जिवन जाल्या. ताचेरच दिश्ट कसोन जियोंक आपण जडलेली जावन आसा. सर्गींच्या बापा आमकां समिया जेजू क्रिस्त थंय पुनर्जिवंत केल्याय. पुनर्जिवन जिवीत जियोंक तूं आमकां उलो दिताय. तर आमी आमच्या जिवितांत सदांच बापा तुवें दिल्लें तें आपोणें, तुवें दिल्लें तें देणें स्विकार करूंक आमकां फोव कर.
आमची दिश्ट सदांच सर्गींचेर खंचोवंक आमकां फोव कर. तुजो पूत समी जेजू क्रिस्त तुज्या उजव्याक बसोन आसा आनी ताचे थंय आमी आमच्या मरणान सासणाच्या जिविताक उतरतल्या आनी सासणाच्या सासणा बापा तुज्या उजव्याक आमच्या समिया जेजूच्या गोपांत आमी तुज्या मुखामळाच्या परजळांत संतोश भोगतल्या. ह्या संतोशान आनंदान हें संवसारीक जिवीत व्हडा उमेदीन आमी जियेशें कर. मरिये मग्दलेनाक मेळ्ळेलें तें मिसांव सुवार्ता परगट करचें तिणें तें जारी केलें. आमच्या जिवितांत सुवार्ता आमी परगट करीशें कर. बाबा आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदल. आज दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करच्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजां प्रकार तूं तांचेर आशिर्वाद घाल. कोविड-19 पिडे वरवीं सगळ्या संवसारार कश्ट जाल्या हर एकल्यान विशेश जावन आस्पत्रांत असल्या पिडेस्तां तुका समर्पण दिता. तांकां तूं गूण कर बाबा. कॅन्सर पिडा आनी हेर पिडा, आर्थरायटीस, गांठीची दूख, हर तराचे पिडा शिडा, डायबिटीस, काळजाची पिडा, कॉलॉन कॅन्सर, पायल्स, जिरवण्याचे समस्ये, ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, पायल्स, लिव्हर फेलियर, पॅनक्रियास फेलियर आनी गर्भाचे समस्ये, ओवेरियन सिस्ट आनी ट्युमर्स, मुताचे समस्ये, लैंगीक विश्वांचे समस्ये आनी गांठी दूख, दमरागांठी अस्कत जाल्यात, पाठीचे खण अस्कत जाला, स्लीप डिस्कालां, बुसांची दूख, स्पॉन्डिलायटीस, मानसीक पिडा, राती न्हीद पडना आनी नाना थरांचे बांदपा संपर्क करतल्या हर एकल्या बापा तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तुज्या उदार काकुतीन सगळ्यांक गूण कर बापा. तुजी पदवी तुजी सकत आनी अनुभव करीशें कर आनी विशेश जावन पुनर्जीवनपणाचो संतोश हर एकल्यांक फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुनर्जीवन जाल्ल्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू देणयेंत म्हज्या वेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या वेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पय मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. समिया जेजूची वेंग, समिया जेजूचे मोगाची ऊब सदांच तुमकां अनुभव जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.